पावस नाशिल्ल्यान कारापूरच्या कोळम तळ्याची सध्या सामकी दशा झाल्या। एके वटेन या तळ्यातले उदक आटला जाल्यार दुसरे वटेन बांद फोडपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान तळ्यात घाण निर्माण झाल्या। देखून सध्या या तळ्याची अवस्था भयानक झाल्या। दिवचलच्या कारापूर अंतर्गत रस्त्याकुशीक कोळंबवाड्याचेर भर लोकवस्तीक लागून एक व्हडले सैमीक तळें आसा। कोळम तळें म्हणून ह्या तळ्याक वळखतात। शेतां आनी भाटा खातीर वरदान आशिल्ले हे तळें तांबड्या कमळा खातीर लेगीत फामाद आसा। कारापूर गांवचे वैभव आशिल्ले हे तळें फाटल्या कांय वर्सां सावन प्रदूषणाच्या चपाकात आडखळा। अंदू जून म्हयन्याची 15 जावन गेली, मात अजून पावस सक्रीय जावंक ना। देखून वर्षाप्रमाण तळ्याचे बांद फोडून तळ्यातलो कोयर आनी हेर घाण भायर सोडोवपाक मेळूंक ना। तळ्याचे उदक आटून काळें पडिल्लें आसा। देखून थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला। जून म्हयनो जेन्ना लागतालो जाल्यार पयल्या आठवड्याक पावस पडटालोच आनी पयल्या आठवड्याक हें तळें आसा तें हांगा हें फोडटालें। जो बंधारो आतां हांगा घातलेलो आहा तो गिमान बंधारो घालता जी पाणी सकयल शेताक जाय म्हणून तो बंधारो हांगासर आमी हांगा हो बंधारो जून म्हयन्याच्या पयल्या आठवड्याक हें करतालो। जाल्यार आतां मॅक्झिमम हो म्हयनो सोंपलो म्हणजे अर्दो जून जालो तेच्यान चड जालो, एक म्हयनो जालो जाल्यार आजून पासून पावस पडोंक ना। आनी त्या कारणान म्हाका हो जो हें जें पाणी आसा हांगा जे बंधाऱ्याचो हांगा साठलेले सगळें हें आसा आनी हांगा कचरो म्हणून हें आसात न्हू समस्या। तो कचरो आनी ती घाण जी वयर सगळी आसा ती सगळी साचलेली आहा आनी जेणे करून ह्या घाणीचो संबंद वास आसा तो येणारे लोक आसा ही रहदारी हांगा चलता येणारो रस्तो आहा ह्या रस्त्या वयल्यान लोकांची वाहतूक जाता तांकां हो वास अक्षरशः तांचे नाकीन णव जाला असो हें आसा हांगा पर्याय आसा। जाल्यार हांव अशें म्हणटा सरकारा कडेन अशें म्हणटा की हेजेर तुमी गांभीर्यान लक्ष दिवपाक जाय। खूब समस्या आसा ह्यो आनी हेजेर लक्ष दिवपाक जाय। हें अशेंच उरलें जाल्यार कितें जातलें जाल्यार WRD हांकां बी हांव सांगूंक सोदता, मागीर जे हांकां बी सांगूंक सोदता आनी आमची स्थानीक पंचायत आसा तांकां सांगूंक सोदता की तुमी हेजेर लक्ष दिवन हे सगळें जे कितें आसा जो विशय आसा तुमी सरकारा मेरेन व्हरा, मुख्यमंत्री मेरेन व्हरा, आमच्या आमदारा मेरेन व्हरा। देवा बेगीन पावस येवचो जेणे करून आयज अंजुणा धरण सुद्दां आसा ते खूब तेजी पातळी सुद्दां आयज खूब कमी जाल्ली आसा। फोडूंक ना बांद हो बांद आसा तो फोडूंक ना जेणे करून हो जानेवारी आमचे जून म्हयन्यानूच हांगाचे स्थानीक लोक आसा हे फोडटाले आनी सगळी घाण आसा कितें आसा हे सगळें व्हांवन वयताले कळ्ळें न्हू। हे कारापूर कोळमातले तळे आनी हे कितें जालें तळे हे न्हू पावस आमी हे तळे वर्सां आमी फोडटाले केन्ना मिरगार फोडटी आमी आनी हे कारण जून म्हयनो सोंपा येयलो तरी पावस आमकां हें ना। हे जेन्ना पावस पडलो आमी हे तळे तुडुंब भरा आनी हे मागीर शेताक भाताक लोक आपले यूज करी येयले उदीक। फुडें कितें संकट येवपाचो भंय आहा? संकट खूब येवपाचें आमकां संभव दिसता। हे उदीक सद्या प्रदूशीत जाला, प्रदूशीत जाल्लें आसा उदीक सगळें म्हणजे वर्साभर खूब आटला न्हू, खूब कमी जालें उदीक म्हणजे हेजो पावसाचो परिणाम जाल्लो आहा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।